काल राती त्यांच्यानी त्यांची एक मिटींग जाली दिसता. ऑपोजिट त्यांच्या आधी एक मिटींग जाली, त्यांची प्लॅनिंग जाली. प्लॅनिंग जावन हे आयज त्यांच्यानी फ्रायडे आफ्टर नमाज त्यांच्यानी एक क्रायम केला आणि हितून अक्रम म्हणटा तो तेणें ताका सुरी मारली आणि तितून महबूब मकानदार आहा आणि हितून प्लॅनिंगान आहा मेन म्हणटा तो साबीर खानूय आसा. हितून साबीर खान, अल्ताफ, आलम, मागीर तो रिजवान म्हणटा एकलो आहा आणि तितून आनी एकले थोडे जाण आहा. ते ग्रूप करून त्यांच्यानी प्लॅनिंग करून आफ्टर PSI वयतकच प्रॉब्लम बी सगळो सॉर्ट जाल्लो, कांयच प्रॉब्लम नाशिल्लो. PSI जसो गेला ताका तेंच्यांनी सुरी मारली. आमी आतां हांगा न्याय मेळपा लागून रावला. आमी हांगा पुलीस स्टेशनार येयले कंप्लेन फायल करपा लागून. वो तो क्रायम जो केला तेणें अक्रम खान म्हणटा वो म्हाका धमकी दिता, तुकाय दाखयता म्हणून पुलिसा उजीर तो म्हाका धमकी दिता. म्हणल्यार हेजो म्हणल्यार कितें? आमी हांकां भिवून आतां स्टेटमेंट पसून दिवप न्हू? न्याय जाय. सो एवरी टायम न्हू तो कितें ना कितें लफडे करता. तेगे मेंटल सर्टिफिकेट हे ते म्हण दाखोवन वयता. ते कितें करता, ताका यूज करता. अल्ताफ, तो महबूब आनी तेगे भाव ते सगळे गुंडा भशेन करता. एवरी टायम फर्स्ट टायम न्हू हेजे पयलीं सुद्दां तेमी सुरी हाडला. आमी दोळ्यांनी पळयला. आमी आख्खे कितले वाड्याचे कितले न्हू सगळे स्टेटमेंट दितले. 100 जाणां सुद्दां आसा आमचे कडेन. सगळे आमी स्टेटमेंट दितले. आमी ओगी वचपाना आसा. कित्याक तेंगे कित्याक ते आमकां येन्ना मेळपा जाय. आणि कितले ते बॉडी कशें आनी म्हाका सांग, कोण काय करना तो धांवना. तेमी काय केलना म्हूण तो हांगाच्यान धांवला. बोरी पर्यंत धांवलो तो. आमी बोरी पर्यंत फाटले लागले तेजे कडेन. हेगे बा बेश्टे कोण धांवना. कोण मनीस करना पळय तो धांवना. तो कित्याक धांवलो ते जाय. एकटो भायर बसून चलयता, एकटो मदीं रावन चलयता. आय बाबा ती मजीद कित्याक ते नमाज पडूंक वचा न्हू. एवरी टायम एवरी फ्रायडे तेंगे कितें ना कितें आसताच. एवरी फ्रायडे तेंगे कितें ना कितें आसताच. आनी ते कितें यूज करता, अक्रमीक यूज करता आनी भायले भुरगे हाडटा. काल रातचे सगळे मिटींग चलताली. ना म्हणल्यार 10 ते 15 भुरगे महबूब सगळ्यांक घेवन बसून तेज्या घरा कडेन मिटींग करतालो. अशें करप आनी अशें अक्रमाक सुरी तेमीच दिला काडून. हातीन सुरी नाशिल्ली. CCTV फुटेज सुद्दां मजिदाची. आतां ती सुद्दां फुटेज गेल जाल्यार आमी ओगी रावपाना सर. कितें CCTV फुटेज पुलिसान घेवन येला आनी पुलीस सुद्दां मुखार आशिल्ली. जेन्ना तेणें सुरी घातला तेन्ना सुद्दां न्हू पुलीस मुखार आशिल्ली. एक PSI आशिल्लो आनी 3-4 कॉन्स्टेबल आशिल्ले मुखार आशिल्ले सगळे. पुलीस फुड्यान आसतना सुद्दां तेणें घातला सुरी. कशें म्हणो कित्याक पुलीस सेफ्टी कितें दिता आमकां? पुलीस आसा सुद्दां पुलीस घेवन वचा न्हू सगळ्यांक धांवण्या. तेणें सुरी घातले मागीर पुलीस लाठी चार्ज करता. आमकांच मारून धांवणयता. आमी तेका हॉस्पिटलाक व्हरप न्हू. कोण व्हरतलो तेका हॉस्पिटलाक? सगळे CCTV फुटेज आहा न्हू. कोणसो पुलीस आहा, कोण आडयता, कितें करता, सगळे फुटेज आहा थंय. म्हणजे तो अटॅक करना पुलिसांनी हाडोना. सर मेन थिंग कित्याक खबर आहा, तेगे काय लफडे न्हू. ते लफडे सगळे वाड्याचे. तो एकटो थंय रावता, तो थंय रावता. हेजे पयलीं सुद्दां स्टार्ट लफडे जाल्ले महबूब आनी अल्ताफाचे. हेजे हितून महबूबालो डॅडी सुद्दां गेलो. आतां सगळे ते दोगां एक जाले. महबूब आनी अल्ताफ एक जावन अशें केला. आतां काल सगळे प्लॅनिंग करून जाला. मेन हेगे मास्टर मायंड अल्ताफ आनी सगळे चलयतालो. कित्याक ते मजिदान येवन ते फुटेज आहा. तेगे भाव ताज आनी महबूब आनी तेगे व्हडलो भाव तिगाय आहा तितून. आमी ते काडपाना तेंच्या. तुम्ही जे पर्यंत हे करना, 15 जाणां आसा न्हू अरेस्ट तुम्ही तेंकां करना जाय पण आमी ते बॉडी कशेंच काडपाना. बॉडी आमी तशेंच दवरतली. ते मागीर तुमी पळोवन घेवपाचें कितें जातलें तें. आमी कितें करतले ते तुमी घेवपाचें कितें. सगळ्यांक अरेस्ट सगळ्यांक अरेस्ट मागणी आसा. एक CM आमी रिक्वेस्ट करता. CMकूय आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमची एक रिक्वेस्ट आसा की ते 15 जाण कोण आहा प्लॅनिंगान तांकां सगळ्यांक अरेस्ट करचे. बाब दामू नायका पसून आमी प्रेसिडेंट बाब दामू नायका पसून रिक्वेस्ट मागता. हे मातशें हितून हे मॅटरान पर्सनली मातशें हावजिंग बोर्डाच्या मॅटरान मातशें पर्सनली पळोवपाचें. हे मस्जिदीचे लफडे जे आहा न्हू हेंच्यांनी आयज सुरी मारली ताका आनी तो आयज ना. पर्सनल केला तेंच्यांनी. ही मस्जिदान तुमी नमाज पडपा येता काय सुरी घेवन मारपा येता लोकांक?